प्रवीण कुचरेकर या वार्डाचो हांव मेंबर आणि आज आम्ही सत्यनारायण मंडपाच्या फुडल्यान उबे आसा। आज जो नोटबुक डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम जाला, आज जो कपिल किशोर कोरगांवकर हे समज चालू आसा काम त्याचे आणि म्हाका 60 वर्सां जाली तो डिस्ट्रिब्यूट करता बूक। हे सगळ्याक शिवले म्हाका दिसता अंदू चडशे तेणी आमच्या भुरग्यांक हे नोटबूक दिल्ले आहा, चडशे जाणां। आणि हितून इतले पालकांक उमेद जाल्या की फर्स्ट टाइम जे पयलीं इस्कॉलान सुद्दां तांकां अजून मेळोंक ना बुक्स, पूण इस्कॉल स्टार्ट जावचे पयलीं 15 दीस पयलीं म्हाका दिसता कपिलान तांकां लोकांक डिस्ट्रिब्यूट केल्ले। आनी आयज जे आमच्या वशालान जाला, वशाला आमचे भाटयेर म्हणटकूच इस्कॉलान सुद्दां दिवच्या पयलीं लोकांक मेळत पालक सामके उमेदीन खूब हे आसा। आनी हो जो तिणी हे घेतलेलो आहा समाज सेवक लोकांक दिवपाचे नोटबुक डिस्ट्रिब्यूट करपाचे पळय ते अशीच हे त्याची कार्यपद्धती फुडें सुद्दां चालू आसची हे हांव सत्यनारायणा कडेन मागता। थँक्यू। हांव राजेश कुचरेकर, वॉशल श्रीदेव ब्राह्मण कालिका देवस्थानचो मानकारी। आयज ह्या देवळान ल्हान भुरग्यां खातीर अत्यंत सुंदर असो कार्यक्रम म्हटल्या पेक्षा एक कपिल किशोर कोरगांवकर हो भुरगो जे समाज सेवा म्हणून करताय त्याचो प्रोग्राम हांगा आमी आयोजीत केल्लो। तर त्या प्रोग्रामाक इतक्या मोठ्या संख्येन भुरग्यांचो प्रतिसाद आनी त्याच्या पेरंट्साचो प्रतिसाद लागलो हे आमी कल्पना सुद्दां करूंक नासली। एक नवत प्रयोग कसो तेणी त्या भुरग्यान जे एक आपले जिवनान जे सुरू केला, भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक 5-6 वर्सां जाली खंय तो बुकां दिता, मागीर शिकपाचें एक प्रोत्साहन कशें दिता। आणि आज हो प्रोग्राम पळोवन आमकां अत्यंत अशें बरें दिसलें, कारण अशे जर भुरगे आयज समाजान आमचे वावुरता आनी सत्कार्याक आनी भुरग्यांक फुडाकार दिवपाक आनी शिक्षणा खातीर अशे भुरगे वावुरता ते पळोवन सुद्दां आमकां देवस्थानाक आनी म्हाका तरी खुद्द खूब अशें एक अविस्मरणीय असो प्रसंग दिसलो। म्हाका खरोच बरो प्रोग्राम जालो। अशा भुरग्यांक देवान सदांच आरोग्य बरें दिवचें, विचार तेंचे बरे ह्या भुरग्यांचे आसा। ह्या भुरग्यांनी आयच्या तरुण पिढीक सारकें एक प्रोत्साहन दिवपाचो एक हे कशें आसा की आयज कपिल कोरगांवकर ह्या भुरग्यांचे हांगासर ह्या भुरग्यांक एक एकत्र करून आनी समाज सुदारणा कशी आनी शिक्षणा बद्दल प्रोत्साहन दिवपाचो कार्यक्रम असो दिसलो म्हाका। त्या बद्दल हांव कपिल किशोर कोरगांवकर हेचें खूब अभिनंदन करता। हो तरणाटो भुरगो इन फ्युचर खरोच तो भुरग्यांक खातीर आनी आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या देशा खातीर सुद्दां तो बरें काम करतलो ही अपेक्षा जाता।